आज गव्हर्नमेंट सांकवाडा ITI हाजे वतीन आमी एक क्लिननेस ड्रायव्ह घडोवन हाडला. गेल्ले 14 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत हो क्लिननेस ड्रायव्ह आमचो चालू आसा. स्वच्छता ही सेवा हो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटा. सो ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत काही कॉम्पिटिशन आमची जाली. ती म्हटल्यार पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन जालें, अम्ब्रेला पेंटिंग कॉम्पिटिशन जालें आनी आमचो सगळ्यांचो एकूच टॉपिक आशिल्लो तो स्वच्छता ही सेवा. तसोच आयज 26 तारीख आमचो मार्केट क्लिननेस ड्रायव्ह आशिल्लो. तो मार्केटान आमी क्लिनींग केलें. शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू घेवन त्या आडेगाडी परिसराक आमी क्लीन केलें. तशेंच रेल्वे स्टेशन रूट आसा तो क्लीन केलो. आनी तसोच सुधा मार्केट, ज्या मार्केटाक आमी खुबशे प्लास्टीक कशें आमकां दोळ्यांमुखार दिश्टी पडटा ते आयज आमच्या भुरग्यांनी थंय क्लीन केलें. आनी हे सगळें करता आसतना भुरग्यांचो बरो प्रतिसाद लागलो. तसोच हो फूल ड्रायव्ह घडोवन हाडपाचें कारण म्हटल्यार आमच्या भुरग्यांक एक संवय जावची, एक क्लिननेसाची संवय जावची. खंय जर गार्बेज दिश्टी पडली जाल्यार ती उखलून गार्बेज बॅगान घालची किंवा डस्टबिनान घालपाची संवय तांकां लागची. हेच्या फाटल्यान हो एकूच उद्देश आशिल्लो. 14 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत आम्ही क्लिनिंग ड्रायव्ह सुरू केलेला आसा. आणि आज 26 तारीख, ह्या 26 तारखेच्या निमतान आम्ही टेनिस अप टू ITI टू आम्ही मार्केट म्हणल्यार आनी कुट्टोड्या मार्केट म्हणल्यार आम्ही क्लिनिंग केला. तो शिवाजी सर्कल, रेल्वे स्टेशन हांगा भुरग्यांनी घेवन आम्ही क्लिनिंग केला. आणि भुरग्यांनी हांगा खूप सपोर्ट केलेलो आसा. आणि जितलो कचरो आसा तो आम्ही एक कडेन करून तो आम्ही गार्बेजी कडेन धाडून दितले. तशेंच आमच्या आयडिया प्रिन्सिपला कडच्यान आमकां की तुमी भुरग्यांक घेवन क्लीन करात आणि स्वच्छता मिशन कंप्लीट करात. सो आम्ही आज दिसता की क्लीन करून आम्ही काकोड्या कुट्टोड्या वयले सगळे आम्ही कचरो एक कडेन करून आम्ही क्लीन केला. हेजो आमकां प्राउड येता. त्याच्या भुरग्यांनी आमकां खूप सपोर्ट केला. आणि प्रत्येक भुरग्यांनी आपले हांगाय न्ही आपल्या घरा कडेन म्हटल्यार क्लिननेस दवरचो ही मेसेज दिवपा खातीर हो आमी स्पेशली स्वच्छता अभियान हो सुरू केल्लेलें आसा. स्वच्छता ही सेवाय सुरू केल्लेली आसा. सो आमच्या बरोबर आमची भुरगेंय हितून पार्टिसिपेट जाला. आणि आयडिया साकून आपल्या घरा कडेन हे स्वच्छता हे करतले ही आमी आशा बाळगिता.